बार्देस तालुक्याची आयची अपडेट दिता असताना गेले 8-10 दीस जाले जो पावस चालू असा व सतत पावस चालूच असा। जे लोकांचे शेतांनी बीन उदक भरलेले असा आणि जे पडझड असा ती चालूच असा। लोकांच्या शेतांचे जो उदक असा शेतकरी सारखे त्यांचे नुकसान झाले आहे। असेच जर ते उदक भरून उरले जाल्यार तांकां भंय पडला की ते जे तेंच्यांनी ते उपला जावं तरवो बीन लायला तो कुसोन पिड्ड्यार जातलो म्हणून। दुसरी आयज अपडेट दिता आसतना वेर्ला काणका विलेज पंचायत आसा तेंच्यांनी जी वेर्ला काणका टू म्हापसा रोड सायडीक जी इलिगल दुकानां म्हणजे गाडे बिडे जे बांदलेले तांकां न्यायालयाच्या आदेशान आयज तांकां नोटीस काडून तांकां आयज डॅमॉलिश केल्ले। भितर 10 जाणांक ऑर्डर आसली डॅमॉलिश करपाची पूण तेतूंतल्या 3 जाणांनी स्टे हाडली आनी ताका लागून 7 जाणांचेर कारवाई केली आनी ती डॅमॉलिश केल्ली आसा। दुसरी आयज आषाढी एकादशी बीन चड व्हडल्या प्रमाणान ह्या विठ्ठल रुक्माईच्या देवळांनी व्हडल्या हितून जायना पूण थोडे कडेन अशे थोड्यांनी जे दिंडी काडून थोडे देवळांनी आपल्या म्हणजे देवस्थानाच्या कमिटीच्या भितरूच तेंच्यांनी पुजा करून बीन एकादशी साजरी केली। ही असली आयची अपडेट बार्देशांतल्यान।